सर, वेलकम तुका ह्या माझ्या पॉडकास्टाचेर. आणि म्हाका भरपूर आय फील दॅट आय एम प्राऊड की तुझ्या सारख्या मनशाची म्हाका एक पॉडकास्ट मेवता इंटरव्यू करपाक. म्हाका दिसता आफ्टर रिटायरमेंट इज दीस माय फर्स्ट इंटरव्यू काय म्हण? ही फर्स्ट इंटरव्यू तुझी आफ्टर रिटायरमेंट. सो आज रिटायर्ड जावन तिसरे दीस, हय, पण माझो फर्स्ट इंटरव्यू तुवें घेतलो. थँक्यू व्हेरी मच. वेलकम सर. पयले सुवातेर तुका हांव फेरवेल म्हणना, बट एक थोडें दूख जाता. कित्याक आमचो नीज गोंयकार, आमी सदां म्हणल्यार गोंयकार आनी गोंयकारपण, त्या बाबतीन दूख जाता. कितें गोंयकार आमचो एक टॉप ऑफिसर सावथाचो आयज आमकां फाट करून वयता म्हणल्यार जाता. बट तुका एज अ SP जायतो लोक गोंयान वळखता, कित्याक तुवें डिफरंट पुलीस स्टेशनाचेरय कामां केल्या. बट तुज्या पर्सनल लायफाचें पयलें कोणेंच विचारूंक नासतलें. बट म्हाका जाणा जावंक जाय, आनी आय वॉन्ट द पीपल ऑफ गोवा टू नो, हें पद तुका मेवलां तें बेश्टेच मेवंक ना, मॅजीक जावंक ना. यू स्ट्रगल्ड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 35 years. 35 years. आनी ती स्ट्रगल तुजी कशी जाली गोंयकारांक कळोनी दॅट थिंग्स एट दीस लेवल बेश्टे प्लॅटराचेर येयना. यू हॅव स्ट्रगल्ड. तो लोकांक जाणा जावपाक तुजें पर्सनल रायट फ्रॉम युअर बर्थ टील यू एंटर टू द पुलीस. जल्म खंय जालो, शाळा खंय जाली, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, टील यू बिकेम द फर्स्ट एक ऑफिसर जावं पुलीस. पयली सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें नीज गोंयकार म्हणलो त्या खातीर हांव म्हाजे हड्डे मुखार येयलें. आनी नीज गोंयकार हें आमी सदांच गोंया खातीर आमी करपाक जाय. हांव आतां तुमी विचारल्या त्या भाशेन पयलीं सांगता विचारलें म्हाका की स्टार्ट फ्रॉम तुजो बर्थ आनी मुखार टील पुलिसूय कसो येयलो. म्हाजो जल्म आसा तो कुंकळे गांवांत जालो. ह्या कुंकळे गांव आसा तो हिस्टोरीक गांव आमचे गांवांक इतिहास आसा. आनी त्या गांवांत म्हाजो जल्म जालो, त्या बद्दल हांव आमच्या कुंकळकरांचे सगळ्यांक हांव आभारी आसा. तेजे उपरांत कुंकळे म्हाजे जल्म जातरेच म्हाजें प्रायमरी स्कूल पळय आसा तें म्हाजे गांवांक मराठी शाळेंत जालें. मराठी शाळेंत जाता पयली ती चवथी आमची मराठी शाळेंत जालें. तेजे उपरांत आमच्या कुंकळे बाजरांत कुंकळी युनायटेड हायस्कूल हेजे म्हाजे 5वी ते SSC पसून आमचें थिंग जालें. तेजे नंतर 11th 12th बी आमचे कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरी स्कुलांत जालें. तेजे उपरांत आमच्या कुंकळीक तेन्ना कॉलेज नाशिल्ली, म्हणटकीर हांव कुंकळीकूच करताच आसलो. पूण तेन्ना कुंकळी कॉलेज सेक्शन नाशिल्लें म्हणटकीर आमकां मडगांव वयचें पडटालें. म्हणटकीर हांवें फर्स्ट इयर जेन्ना BCOMाक हांवें एडमिशन केलें तें मडगांव वचून घेवचें पडलें म्हाका. आनी फर्स्ट म्हाजें कॉलेज BCOM हांवें दामोदर कॉलेजीक हांवें केलें. आनी तेजे उपरांत आमी सकलसान येयल्ले लोक, आमी मडगांव पसून आमकां तेन्ना व्हडलें हें आसलें की कुंकळेसान मडगांव वचप केन्नाय वचप जातालें. बट जेन्ना कॉलेजीक गेलें तेन्ना फ्रिक्वेंट वचप जालें. कॉलेजीन 3 वर्सां थिंग केलें. मागीर हांवें ग्रॅज्युएशन केलें. ग्रॅज्युएशन करतना हांवें MCOM केलें. BCOM जातकीर MCOM केलें. मागीर अशें एक की तेन्ना पुलिसीक हें येयलें, कितें पोस्ट येयले, PSI पोस्ट येयले. तेन्ना PSI पोस्टाक ते एडवर्टायजमेंट येयनाका तेन्ना आमी तो एडवर्टायजमेंट हें करून हांवें एप्लाय केलें हेडक्वॉर्टर्साक. तेन्ना पुलीस हेडक्वॉर्टर्साक तेन्ना फॉर्म घेवचे पडटालें आनी मागीर व्हरोन दिवचें पडटालें. त्या प्रमाणे आमी फॉर्म व्हरोन दिलें. आनी आमी हेडक्वॉर्टर्साकच पुलीस हेडक्वॉर्टर्साक तेन्ना फिजिकल हें आसलें, तेन्ना फिजिकल जालें. मागीर फिजिकलाक पास जालें. मागीर रिटन एग्जाम जाली. रिटन एग्जाम जावन करून आमी सिलेक्ट जाले. तेतूंत म्हाका खूब जाणांनी जशें एडवायस केलो. त्या लोकांचे आयज थोडे आसाय थोडे ना, तांकां हांव ते जस्ट आयज आमचे मदें ना तांकां हांव खूब हांवें तांकां सॅल्यूट करता की तेन्ना म्हाका तेमी एडवायस केलो कितें करपाचें, कशें करपाचें. म्हाजे वेल विशर जावं थोडे पयलींचे रिटायर्ड ऑफिसर हें केलें आनी हांव सिलेक्ट जालो. सिलेक्ट जातकीच आमी आमचें बेजीक ट्रेनींग पळय आसता, जे
पुलिसीचें बेजीक ट्रेनींग जें करपा जाय तें आमकां पुलीस ट्रेनींग स्कूल दिल्ली पुलिसीचें पुलीस ट्रेनींग कॉलेज ती तेन्ना आमगे थिंग जालें आमी तेन्ना ऑलमोस्ट 13 म्हयने आमी सगळे आमचे पासिंग आउट जाता पासून अलॉंग विथ म्हाजे आनीचे बॅचमेट आसले तेंचे बॅचमेटांक बरोबर आमी पुलीस ट्रेनींग करून येयले आनी आमी मागीर तशे पुलिसींक पक्के आमी ट्रेन सोल्जर कशे आमी पुलिसींक हाजे बरोबर तशें म्हाजे बाकीच्या बॅचमेटां भितर आमी गोवा पुलिसींक भितर एंट्री जाली. ओ व्हेरी गुड. सो बरी लांब जर्नी जाली तुजी. आणि म्हाका एक इम्पॉर्टंट हांवें आयकलां ते प्रमाणे तुजो जल्म घरानूच जाल्लो. म्हाजो जल्म आसता घराकच जाल्लो तशें बरोबर म्हाजोच न्हू म्हाजो बाकीची भाव भयणी बळी आसा न्ही तेंचो एक जल्म घरान कुंकळेच जाल्लो आनी तेन्ना कशें जाल्लें तेन्ना हॉस्पिटलां बिस्पिटलां वचपाची संवय नासली हें नासलें ते सगळे आसा ते आमी घरा कडेन वैजीण म्हण करत येताली. वैजीण मिन्स दोतोरूच ती वैजीण वैजीण येताली ती चड करून बायल मनीस आसताली ती आनी ती आमकां तशी म्हाका कळ्ळे त्या प्रमाणे म्हाका आनी मागीर सगळे बाकीची भावंडां पसून घरांत आमकां जल्म जालो. आता भावना म्हणल्यार तुज्या घरान तुजी भावना कोण? आमी टोटल 5 जाणां 3 जाण भाव 2 जाण भयणी आनी आमी तिगांनी बी सेम कुंकळी युनायटेड हायस्कुलांकच आमी आमची प्रायमरी स्कूल कंप्लीट केलें. वॉट अबाउट युअर फॅमिली लायफ? मागीर तुका मिस ऐश्वर्या केन्ना मेळ्ळें? न्हू मागीर जेन्ना आमी पुलिसींक जॉयन जाले मागीर पुलीस डिपार्टमेंटाक परस हें केली मागीर तेन्ना आमी म्हाजी मिसेसी सोयरी केली सोयरीकेन मागीर आमी आमचें अशें की लॉ मॅरेज न्हू सोयरीकेन पळोवन कोणें आमची अरेंज केली पळोवप बिळोवप जालें आनी मागीर आमी जालें की ठरलें की जावपाचें म्हूण त्या प्रमाणे हांव 2002 मार्चाक म्हाजी लग्न जालें. पूण लग्ना पयलीं पळयलें मरे तें? हय लग्ना कित्याक हेज्या आदी पळोवप काय नासलें डायरेक्ट मंडपान? ना आमी तेन्ना सोयरीक जातकीर पळोवप जालें एकमेकांडें उलोवप जालें आनी मागीर फिक्स केलें की लग्न जावपाचें म्हूण आनी त्या प्रमाणे जालें लग्न जालो. आनीक लग्न जावन मागीर एक म्हाका चेडो आसा तेजी शिवांग तेणें बी इंजिनियरींग केलां आनीक सद्याक हें आसा. गूड. तुवें मुद्दम मेन्शन केला म्हणून म्हणटा सोयरीक केल्या बरें पूण सोयरीक करून मोग केलो. नॉर्मली कितें जाता एक फावटी पयलो मोग जाता आनी मागीर जायते फावटी फोगूय जाता. सो एनी दॅट इज अ गूड थिंग. आनी सो तुजें लग्नूय थंय कुंकळे गांवांत? आमची सगळें म्हाजेंच न्हू आमचें लग्न म्हाजें लग्न आमचें फातर्पा जे आमची कुंकळकाण सायबीण हेच्या तेंच्या देवळाच्या परांगणाक म्हाजेंच लग्न जालें. तशें म्हाजे बाकीचे सगळ्यांचे भावाचें भयणीचें थिंगाच जालें. आमी कुंकळकाराचें एक हें आसा आमी मोस्टली थिंगाच करता सायबिणीच्या पांय मुळाक आमी आमची एक हें आसा कुंकळकाराचें की आमी मॅक्झिमम आमी ट्राय करता थिंग करपाक. सपोज कितें बाकीचें प्रॉब्लम कितें जाता तर थोडी जर तूं पूण एक सायडी जर डिफरंट पयस पडटा जाल्यार तेन्ना मागीर दुसरे कडेन चिंत्ता आमी नाल्यार हांव मोस्टली आमी फातर्पाच चिंत्ता आनी आमी फातर्पाच करूं सोदता. कित्याक आमची कुंकळकान सायबीण म्हणटा ती हिंगाची सगळी तेजी थळ हें तेजी थळां म्हणटरे कोण आमी चड फातर्पाक करूं सोदता. सो म्हाका आनीक एक जाणा जावंक जाय तुजी आतां ती जर्नी जेन्ना तूं पुलिसेन एंट्री मारली पुलिसेन एंट्री स्टार्टींग टील तुजें रिटायरमेंट 2 दीस पयले तो ती तुजी जर्नी कशी आसली? हाव वॉज इट? न्हू जेन्ना आमी जॉयन पयले पोस्टींग तुजें खंय जाल्लें? म्हाजी पयली पोस्टींग जाली ही थोडे दीस म्हाजी पोस्टींग जाली वाळपय पुलीस स्टेशन रुरल पुलीस स्टेशन. तेजे उपरांत म्हाजी जाली स्टार्ट जाली म्हाजी पणजी टावन पुलीस स्टेशनाक. तेन्ना थिंगसान आमी सारकें आमी थिंगसान स्टार्ट केलें. थिंगा म्हाका पयलीं PI मेळ्ळो उमेश गांवकार आनी तो खरें सांगता हांव तेजे अंडर हांव सगळें कितें फर्स्ट म्हाजें तें म्हण तेजे अंडर हांव सगळें पुलिसीचें
ABCD शिकलो आनी मागीर हांव डिफरंट पुलीस स्टेशनार काम केलें खूब मागीर जालें वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन तुवें उमेश गांवकर बाबाक नांव काडलें हांवेंय ते कडेन जायते फावटी इंटरेक्ट केला वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन टू उमेश गांवकर बाब कित्याक मडगांव तो आसतना आय हॅव इंटरेक्टेड विथ हिम आनी तोय एक आमचो नीज गोंयकारच सारकें, आनी नीज गोंयकार. ताका लोकांचो आमच्या गोंयच्या लोकांचो पल्स कळतालो कटींग एक्रॉस रिलीजन तो रोखडोच हातीक धरल्यार ताका कळतालो कोणाचे पल्स कितले आहा ते सारकें. दॅट इज वॉट गूड मागीर तेजे उपरांत मागीर तोच जालो तेजे उपरांत म्हाका बाकीचे म्हाका बरे ऑफिसर मेळ्ळे तर जावं मोहन नायक मागीर बाणावलीकार जायते हांव सगळ्यांची नांव घेवंक शकना तेजे उपरांत म्हाका डिफरंट तेंचे अंडर काम करपाक संदी मेळ्ळी तेंचे अंडर केलें आनी मागीर हांव 2002 हांव PI म्हूण प्रमोट जालो तेन्ना तेजे पयलीं हांव केपें पुलीस स्टेशनाचेर हांव PSI म्हणून इन्चार्ज म्हूण आसलो केप्याच मागीर हांव PI जालो मागीर हांव खूब डिफरंट पुलीस स्टेशनां जाल्यार केपें सान सांग्यार गेलो सांग्यार सान पर्वरी गेलो पर्वरी सान हांव मडगांव गेलो मडगांव हांवें खूब वर्सां केलीं आनीक मडगांव म्हाका सगळें मिन्स केपें तसो लोकांचो म्हाका मोग मेळ्ळो तसोच म्हाका मडगांव मेळ्ळो मडगांवच्या सगळ्या लोकांनी म्हाका आपलोस म्हूण हें केलो आनी हांवें तांकां म्हाज्यान जाता त्या प्रमाणे हांवें ह्या पोस्टाक जस्टीस दिवपाक हांवें ट्राय केली की लोकांक कशें आमी तुमी म्हणलां तशें नीज गोंयकार म्हणल्यार आमी गोंयकारांक आमी गोवा पुलिसीन जर तूं आमी गोंया खातीर जर करना कोणाक करतले हें आमचें एक ध्येय आसलें आनी आमी जाता तितलें ह्या म्हाज्या पोस्टाक जस्टीस दिवपाक हांवें ट्राय केलो आनीक तेतूंत म्हाका भरपूर लोकांचो साथ मेळ्ळो जे म्हाजे वेल विशर जावं पॉलिटिशियन सगळ्यांनी म्हाका साथ दिलो आनीक आमी तें हें करपाक लोकांक सर्वीस दिवपाक शकले तेजे उपरांत मागीर मडगांव जालें मागीर हांव आगशी पुलीस स्टेशनाक केलें सालिगांव केलें मार्मुगांव केलें सगळीं एक जातरेच मागीर म्हाका 2020 हांव DYSP म्हणून प्रमोट जालो आनीक DYSP म्हणून प्रमोट जातरेच म्हाका हांव पयलीं SDPO म्हणून म्हाका पणजी सरकारान म्हाका म्हाजी नेमणूक पणजी सब डिविजनल पुलीस ऑफिसर म्हूण केलें तेजे उपरांत हांव केपें सब डिविजनल पुलीस म्हूण ऑफिसर म्हूण SDPO म्हूण केलें तेजे उपरांत हांवें मडगांव केलें SDPO म्हूण केलें तेजे उपरांत हांव मडगांव आसतनाच हांव 2024 सप्टेंबराक हांव SP म्हणून सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हणून प्रमोशन जालें आनीक तेजे उपरांत हांव थोडे दीस पुलीस ट्रेनिंग स्कूल हेतूंक म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी तेजे उपरांत हांव म्हणटा की सगळ्यांच्या आमी गोंयकारांच्या तुमी म्हणला नीज गोंयकार सगळ्यांच्या म्हाजे हेचे सगळे लोक म्हाजे वेल विशर म्हाजे जावं कोण बरें मागपी हेणी म्हाजी फॅमिली म्हाजी आवय बापूय आनी सगळ्यांचे जशें तुमी तुमच्यांतली हांव आमची एक्टिविस्ट सगळे तेंचे मनां आसलें की संतोष देसाय हो केन्नाय मडगांव हेजे सावथ डिस्ट्रिक्ट म्हूण ह्या हेजेर बसचो आनी म्हाकाय बी खूब उमेद आसली की एक हांव सावथ डिस्ट्रिक्ट SP म्हूण बसचो कित्याक की हांवें त्याच बिल्डिंगेक सेम मडगांव बिल्डिंगेक हांवें PSI म्हूण काम केलें PI म्हूण काम केलें कितलीं वर्सां केलें सब डिविजनल पुलीस ऑफिसर SDPO म्हूण केलें आनी एकच उमेद आसली की थिंग बसतलो म्हूण ती सगळ्यांक लागून हांव सगळ्यांक तेजें श्रेय दितां जावं लोक म्हाजे वेल विशर म्हाजे सिनियर ऑफिसर सरकार सगळे जावं मडगांवचो आमदार सगळे हांव अमकेच म्हणत सगळे म्हाजे वेल विशर हेमी सगळ्यांनी म्हाका आशिर्वाद दिलो आनी हांव थिंग येवन बसलो आनीक नीज गोंयकारांची एक हें आसलें की आमचो नीज गोंयकार थिंग बसचो म्हूण तेमी येवन म्हाका जेन्ना हांव फर्स्ट येयलो तेन्ना म्हाका एक दीस म्हाका पुलीस स्टेशनार अशें जालें की लोक येयत आसाय हांव म्हाका बसपाक टायम ना की लोकांचें एक हें आसलें की हांव थिंग बसचो म्हूण आनी लोकांनी म्हाका हें केलो आनीक म्हाजे सिनियर ऑफिसरांनी म्हाका एक्सेप्ट केलो आनी हांव थिंग बसलो आनी लोकांक हांवें 4 म्हयने उरलो थिंगा पूण लोकांक हांवें मॅक्झिमम हांवें लोकांक न्याय दिवपाचो ट्राय केलो आनी म्हाजी एक संवय आसली
की कोणूच म्हाज्या ऑफिसा भायर लमकळत रावपाक ना. हांव पयलीं विचारतालो कोण भायर आसा जाल्यार पयलीं भितर पळय आनी तांकां वयर करून धाडपाचें आनी मुखाल्लें ऑफिशियल काम मागीर कितलें रात पसून जावं तें बसोन करपाची ही म्हाजी हें आसली. आनी तेतूंत म्हाका सगळ्यांनी साथ दिलो आनी म्हाजी जेन्ना हांव मडगांव हेजे सावथ डिस्ट्रिक्ट SP म्हणून रिटायर्ड जालो तेन्ना म्हाका सगळे लोकांनी मडगांवचे जावं बाकी म्हाजे आख्या गोंयांत म्हाजी वेलविशर आसले म्हाजे जे कोण हे आसले तेमी सगळ्यांनी म्हाका येवन जावं फोनाचेर येवन म्हाका विश केलो. तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक सांगला तुवें तुका सपोर्ट केलो कोऑपरेट केले. एक्टिविस्टांनी तुका सपोर्ट केला ना एक्टिविस्ट भरपूर एक्टिविस्टांनी सगळ्यांक सांगला तुमचे ना तुवें म्हणून ते मागीर म्हणला तुमचे एक्टिविस्ट म्हणला हे ना ते वय सेकंड पार्टान म्हणला पयल्या पार्टान तुवें सगळे म्हणले बरें आसा. ऑन अ लायटर नोट इनफॅक्ट एक्टिविस्टांनी जायत्या तणांनी उलो पासून मारलो सरकाराक. गोंयकार जे SP आहा तांकां हाड मडगांव. जेन्ना हे IPS ऑफिसर भायले असतात तांकां ही जॉग्राफी सारकी खबर आसना. तांकां आमच्या गोंयकारांचो पल्स कळना बिकॉज ऑफ डिफरंट रिलीजन कास्ट कलर. तेन्ना जायत्या लोकांनी उलो मारलो आनी शेवटी सगळे आमी हॅप्पी आसले तुमी आयले म्हणून. आनी डेफिनेटली बऱ्यो वस्तू सांगपाक म्हणल्यार सर तुका केपें म्हाज्या उगडासाक पयलेच फावटी तुका हांव मेळलो. आय डिडंट नो यू. तेन्ना तूं PI म्हणून कितें केपें येयल्लो आसता आनी त्या मायनिंगाचो इश्यू जाल्लो. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम वेर आय हॅड फेस्ड यू. तेन्ना थोडी लाठीचार्ज जाली गेटी कडेन आनी दॅट वॉज द टायम एक्चुली फर्स्ट टायम म्हाजें इंटरेक्शन जालें. बट दॅट वॉज नॉट एक्चुली इंटरेक्शन. तुमी आमकांय वळखना वी आर ऑल्सो नॉट सो फॅमिली विथ यू. बट एक एप्रिशिएट करता तुजें हांव. इवन दोज डेज you were able to bring things under control. From that day, केपेंचो दीस एक word of appreciation तुका कित्याक तुका हांवें क्लोज पळयला सारको. That was the starting. In the last तुजें you had that control on the agitators. The last what I've seen was during this Cutters agitation, even though there were more than 2,500 people, तुवें तें एकदम मोडायन सारकें कंट्रोलान हाडलें. दॅट वॉज युअर बिगस्ट एसट आय थिंक सो. दॅट एक ऑफिसर जो पळयलो हांवें युजली पुलीस ऑफिसर्स एन एक्टिविस्टांक पडना म्हणटात. बट इन युअर केस इट वॉज टोटली अ डिफरंट स्टोरी. द मोमेंट एक्टिविस्ट आयले तूं पुलीस ऑफिसराक सांगतालो सोड रे तांकां येवनी उलोवया मरे उलोवया. आनी दॅट इज हाव यू हॅड डन. आय रिमेंबर दॅट लास्ट डे न्हू सर. कट्टराक लागून तुवें इतल्यांकूय भितर हाड पयले मोर दॅन 40-50 सगळे हॉल भरले तुजें ऑफिस. येवनी म्हणटा तो तांकां रश जावनी प्रॉब्लम ना. एन्ड सेम थिंग आय हॅड सीन ड्युरींग दॅट वन कोलवा इश्यू तुजो जाल्लो बिकॉज ऑफ सम PI टू बी ट्रान्सफर्ड. आनी जायते खोलिंगारूय हाडले आनी हांवूय हाडलोलो थंय. तेतूचूय पयलें तुका हो SP म्हणलें कितें नॉर्मली हे दुसरे ऑफिसर येयले ना घेयना ते 4-5 जाणांकूच घेतात. ते कित्याक भियेतात गोंयकार तल्ले तुफान करपाचे भुरग्यांनी. आनी यू नो दीस पल्स. दॅट इज युअर बिगस्ट एसेट सर. आय वूड से इट इज अ गोल्डन एसेट वीच यू कॅन ऑलवेज चॅरिश. पयले सुवातेर आमी म्हाजे तरी जाले हांव जेन्ना कोणी येता ते जावं खंयचे कोणी जावं गोंयकार भायले कोणी आमची गोंयकारांक कितें जायें हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी जे पळय कोण तुमी म्हणले तशें जे 100 येयले 200 येयले 300 येयले सगळे आमचे गोंयकार लोकांक आमी पळय तेंची गोंयकारांक बेश्टी कोण येना. कोणाकय कितें तर तूं दुखलें जावं कोणाचें कितें ग्रिवेन्सीस आहा म्हूण येता. त्या खातीर लोकांची पयलीं लोकां मदीं तूं पयलीं वचपाक जाय. लोकां मदीं तूं गेलोच जाल्यार लोक तुका आपलो म्हणटा. आनी तुवें म्हणलें 200-300 लोक येयली म्हणटा त्या दीस खरें येयले. पूण तांकां म्हाका तेंचेर गॅरंटी आसली कित्याक हांव लोकां मदीं गेल्लो आसा. लोक म्हाजे फुड्यान येयल्ले आसाय. आनी जेन्ना आमी लोकां फुड्यान जेन्ना आमी आमचे फुड्यान येयले तेन्ना जर तर आमी मॅक्झिमम जर तेंची कामां जावं तांकां जर न्याय दिवपाक जर आमी ट्राय केली जाल्यार ते लोक तुमकां जेन्ना पळय अशी लॉ एंड ऑर्डर जाता आनी कितें जाता जावं एक्टिविस्ट जावं जाता ते तुका
तुजेर गॅरंटी दवरून येता आनी ते कितले तर गॅरंटी दवरून येयले आनी तेन्ना तुका भिरांत दिसना. तशें म्हाका जितले लोक येयले म्हाका भिरांत दिसनासली. जे लोक जे येयल्ले ते सगळे म्हाजे वळखीचे, थोडेशे कोणी थोडे वळखनासले, मोस्ट ऑफ द लोक म्हाका वळखताले. म्हाका तेंचेर गॅरंटी आहली, त्या खातीर हांवें तांकां सांगलें सगळ्यांक सोड, मॅक्झिमम म्हाजी ऑफिसांक आनी भायर जाता तितले सोड. तुवें सांगलें त्या 100-200 येयली ते 100-200 वयर. हांव म्हणटा सकयल 2,500 समज लोक सकयल 2,500 लोक असले. तरी पण तुवें कितें हाती भायर पडत ना म्हाका तशें म्हाजी सिनियर ऑफिसरांनी विचारलें, अरे म्हणलें इतले लोक येयले तशें येयले. हांवें म्हणलें सर म्हाका हांवें सांगलें त्या लोकांचेर म्हाका गॅरंटी आसा आनी लोकांनी म्हाका कॉपरेट केलें. म्हाका 2 एज्युटेशन मेळ्ळी गेल्या त्या वर्साक एक पयलीं जाल्लें, तेन्नाय बी लोकां फुडें हांव गेलो, लोकांनी म्हाका हें केलें आनी आमकां हें केलें आनी आमी तें कंट्रोल करूंक शकलें. हेय फाटी तशेंच जालें. बट तुमी सांगता तशें लोकांक तूं करतलो जाल्यार तूं लोकां मदीं वचपाक जायो आनी लोक तुजे फुडें येतरी तुवें तांकां हेल्प करपाक जाय. आमी तें केल्लें म्हूण लोकां मदीं लोक आमकां सांगले तें आयकले. लोकांनी आपल्या जी कागाळ आमकां लोकांची कितें प्रॉब्लेम आसा त्या दीस ते कट्टराक लागून ते जेन्ना लोक येयले तेन्ना आमी सांगलें, लोकांक सांगलें लोक म्हाजेर गॅरंटी दवरून येयल्ले. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सर हांवें कोत्ता, यू कनेक्टेड विथ द पीपल. म्हाका अजून तो एक स्टेटमेंट तुजो मनान आसा. अरे तू अरे सान फ्रांसीस शावेर आमचोय मरे साहेब, तो आमचो तो, आमी सगळे करून आयले. आमी सान फ्रांसीस शावेराची कातारां गायना पासून म्हणटात मरे म्हूण. आपूण लोकांच्या घरात सायबिणीक बिबिणीक भोंवता, हो सगळो तुजो डायलॉग हो लोकांक रोखडो जिखोन घेतलो. तो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून. सो थिंगाय तुवें तो आयस कट केलो सारको. न्हू लोक तुवें सांगलें तशें त्याय फाटी तशें सेम तशें जालें. तेन्नाय बी हांवें आमचे लोकांक तेन्ना सांगलें, कित्याक आमी गोंयांक पळय गोंयकार पळय आमी आसाय न्हू, ते आमी सगळे एक म्हणून वागरता. आमची अशी ना की कोण कोणा, आनी हांवें स्पेशली तर म्हाजी कुंकळ्यांत सांगता तुका, कोण क्रिस्तांव म्हूण कळपाना, कोण हिंदू म्हूण कळपाना, कोणूच कळपाना. आमची ABCC ह्या एरिया भागांक कोण कोंकणा आनी कोण क्रिस्तांव म्हणटा कोणाकच कळपाना. आमी सगळी तशेंच आमची गोंयांत आमची कम्युनल हार्मनी पळय आसा न्हू, ती कशी आसा ती आमी दवरूंक जायी. आनी ती तेजे वयल्यान आमकां हें ल्हानपणासान आमकां हें शिकयलें आसा, तेजेर आमी आयज व्हड जाले. आनी आमी तशेंच हांवें कुंकळ्यां सांगता तुका, तुवें आतां सांगलें हांव फक्त हें सांग कुंकळे आमचे जेन्ना आमची 2 फेब्रुवारीक आमची साऊथ सायबीणची फेस्त आसता तेन्ना हांव खिंचेडेन आसूं, हांव खिंचेन गोंयांक तर खिंच्याय तर कोणशे आसूं जाल्यार त्या दीस हांव साऊथ सायबीणीचें ब्लेसिंग घेयले शिवाय हांव कसोच रावना. खींय आसूं आतां म्हाका दिसता म्हाज्या आख्या इतल्या वर्सांक हांव ट्रेनिंगा आसतना एक दीस ट्रेनिंग आसा त्या वर्सा पावलो ना, आनी मोदी एक 2 फाटी केन्ना कितें लॉ एंड ऑर्डर जालो पावलो ना. अदरवायज आमी खिंच्यान कितली रात जावं चर्च बंद बसून जाले जायत न्हू, आमी थिंग वचोन आमी साऊथ सायबीणी पांय पडून जाय बंद जातरी देरार वचोन आमी तकली दवरून आमी तेच म्हणटा न्हू सर हांव, एक कम्युनल हार्मनीचे पळय तूं उलयता न्हू, हें तुज्या असल्या ऑफिसरांक हें कळटा. कारण तूं थंयसान पैदाशी जोल्म घेवन आयलो, तूं जाणा गोंयकाराचे पल, तो मागीर हिंदू जावं क्रिस्तांव. आतां जेन्ना हे आउटसायडर जे येतात, जे त्या खुर्चेर बसतात, ते शिकले आसतले जायते, तांकां 2 गोश्टी कळना. कित्याक म्हाजे एक्सपिरियन्स आसा, एक तांकां जॉग्राफिकली गोंय कितें समजना, ते ऑफिसान बसून मॅप पळोवन काम करतात. एक दुसरें तांकां ही कम्युनल हार्मनी जी गोंयांत येवन बसल्या ती तेंचे तकलेन वचना. तेंचे थिंकींग युनिडायरेक्शन जाता, तेन्ना हें सगळें चुकता. सो दॅट इज वाय आमी सरकाराक सदांच उलो मारला, आमकां हे SP जाग्यार आमकां एक नीज गोंयकारूच दिवचो. देन ओन्ली दीस होल गोवा वील बी अंडर कंट्रोल विदाउट एनी प्रॉब्लम्स अशें म्हाका दिसता. आनी हो आमी उलो सदांच मारला. तुमी DYSP लेवलाचेर एक ट्रेनिंगाक एक IPS ऑफिसर हाडलो, जशें तेमी एका वर्साक तो शिवनेंदू कोण म्हणून हाडलेलो, यंग भुरगो सारको, हार्डली 28-30 इयर्स. तो दॅट इज ओके, बट एक SPच्या जाग्यार दीस हॅज टू बी अंडर कंट्रोल. आय थिंक हें आमचें मागणें आसतलें सरकारा कडेन सदांच. पळय तेजेर हांव कांयच उलयना. तुमी तेजेर हें केलें तें लास्ट सगळे पुलीस ते IPS हांव गोवा गोंयचे GPS हांव सगळे पुलीस तेजेर तर हांव कांय उलोवंक शकना. बट तुमची लोकांची मागणी आसली न्ही की
आमचो गोंयचो पुलीस ऑफिसर कोणी SP रँक हेजो बसचो म्हणून अशी तुमची हें आसली ती बरी आसली, कित्याक तुमी सांगला त्या भशेन हांव म्हणना की गोंयकारांक मातशें कोण गोंयची गोंयकार आसा तांकां गोंयची लोकांची पल्स खबर आसता, गोंय जॉग्राफिकल सगळी खबर आसता, पूण कायद्या प्रमाणे कितें आसा थोडे पोस्ट आसा ते तांकां IPSांक ते हें आसा, बट तेजेर हांव व्हडलो उलोवंक सोदना. बट लोकांची हें आसलें की गोंयचो ऑफिसर आसचो म्हण आसलें, तेतू प्रमाणे सरकारांनी दखल घेवन म्हाका थिंग धाडलो. त्या बद्दल हांव सरकाराचो बी उपकारी, कित्याक तुमी जेन्ना तुमी सगळ्यांनी म्हणलें गोंयकार येवपाक जायो तें सरकारान आयकलें आनी म्हाका थिंग धाडलो. तेजे बद्दल हांव सरकाराचो बी उपकारी, कित्याक लोकांची एक हें आसलें गोंयकार थिंग येवचो म्हूण मोस्टली सावथाक, आनी सावथाक सगळे लोकांक दिसतालें की हांव येवचो अशें. तूं कोण मागीर लोकांक जायत ना व्हिडिओ काडले, सगळे काडले. आनीक कित्याक हें लोकांचें एक म्हाजे बद्दल लोकांक एक हें आसलें की लोकांक हांवें बी सावथाक काम केल्लें, पूण तांकां त्या खातीर लोकांचें आसलें एक मनाचें आसलें की संतोश येवचो अशें सगळें लोकांचें आसलें. हांव खंय तरी जेन्ना नासलो, हांव जेन्ना पळय मडगांव सावथ डिस्ट्रिक्ट SP नासलो, जितले कडेन हांव वयतालो थिंग म्हाका जितले कडेन म्हणटाले साहेब तूं मडगांव केन्ना येता, अशें लोकांचें आसलें की एक हें न्हू तांकां म्हळ्यार कांयच खबर ना, बट तांकां कितें आसलें की साहेब तूं केन्ना येता, तूं मडगांव केन्ना येता, हें तांकां एक लोक गेल्ले कडेन म्हाका विचारताले, दुसऱ्या कडेन दुसऱ्यांक विचारताले. अरे हें केन्ना आसा, जेन्ना आमी लोकांचे जर आमी लोकां मदीं गेले, हे बेश्टी कांय जायना, एक रातीन 2 रातीन जायना, आमी लोकां मदीं वचपा जाय, लोकांनी आमकां एक्सेप्ट करपा जाय, तेन्नाच हे लोक तुका कोणी जावं, म्हाका पुलिसींग न्हू, इवन बाकी डिपार्टमेंट जावं, बाकी सिव्हिल सर्वीस जावं, बाकी आमची लोवर लेवल बाकी डिपार्टमेंटां, आनी एकच आमी कितें आसा, आमची जर तूं गोंयकारांक जो आमी हेल्प करपाक जाय, गोंयकारांक हेल्प करपाक जाय, ही आमची सगळे बाकीचे लोक ट्युरिस्ट येता हे ते सगळे, बट आमी गोंयकार हें आमी विसरपाक जायना, कित्याक आमी गोंयकारांची लोकांची कशी हें आसा, लोकांची कशी लोकांक कितें जाय हें गोंयकारांक खबर आसा, आनी लोक त्या प्रमाणे तुवें जर लोक कोणाक जर तूं हेल्प केलो जाल्यार तूं कोण तुका हेल्प करपाक रावना फाटी, तो सगळे PIकूय म्हणटा हांव, PI पळय आसता ही किजिलां तुजेशी पावपाक पासून पावना. जर तर एक पुलीस स्टेशनाचेर PIन इफ ही हॅज अ गुड रेपो विथ द विलेजर्स, जावं थंयचे कोण VIPs आसतले, प्रोमिनंट सिटीजन आसता, तेंच्या कडेन जर तो बरो रेपो दवरून गांवची प्रॉब्लमां इनिशियली सुरवातेकूच जर तर ती धांपली, काबार जाली, तर ते वयर चडना. जायते फावटी PI बारीक बारीक केसां ती इग्नोर करतात, ती मागीर चड जातात आनी मागीर व्हडली मारामारी, मागीर ते हाती भायर पडटा. आतां तुज्या टायमारूय हांवें पळयलें, जावं SP जावं तूं तेन्ना PI आशिल्लो, आनी बॅड लक म्हणल्यार तुका दोनूय मेजर एजिटेशन मेवली ती एक कॉम्युनल डिस्टर्बन्साची. एक टायमार म्हाका उगड आसा तूं वेलिंगर इश्यू जाल्लो तेन्नाय तूं मडगांव आशिल्लो, आनी सेकंड इश्यू आयलो तोय तो कट्टराचो इश्यू आयलो, बट यू हॅड अ क्वायट अ ग्रीप एटलीस्ट वेन दीस कट्टर इश्यू टू प्लेस, आनी ते तुवें मात्तूय पूण हाती भायर वचोंक दिवंक ना, इन स्पायट ऑफ मोर देन 2,500-3,000 पीपल एट द पुलीस स्टेशन. ना ह्या बद्दल हांव तुका सांगता, हांव पयलीं आमच्या लोकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा, की लोकांनी जेन्ना पळय येदी व्हडले एजिटेशनाक जितलो लोक येता आमच्या मुखार, आमी 2-3 हजार लोक फेस करता, हे कोणा हेजेर करता, आमी लोकांचेर आमचो गॅरंटी आसा, आमचो लोक आसता, लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलो आसा, संतोष देसाय आमचो, ह्या लोकांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा म्हणून आमी इतले लोकां मदीं उबी रावन आमी लोकांक समजावंक शकले. आनी एकच हांव लोकांक वालोर दिता की लोकांनी आमी हे उतरां सांगना फुडें लोकांनी सगळ्यांनी आमगे उतराक मान दिवन लोक थंड रावले, पळयले, आनी त्या प्रमाणे लोकांक आमी उतर दिल्लें, त्या प्रमाणे आमी कायद्यान कितें जाता तितलें केलें, आनी लोक थंड जाले. आनी लोकांनी तेजे नंतर आमी लोकांक जेन्ना आमी कायदेशीर सगळें केलें तेन्ना लोकांनी आमकां शाबासकी दिली, गोवा पुलिसी शाबासकी दिली, साहेब तुमी कायद्यान कितें आसता तें केलें, हाडलो बिडलो सगळें. बट हें केन्ना आमी केन्ना हें करूं शकता, हांव चड आमच्या लोकांनी आमी सांगलें
आमी आयकलें आनी लोक रावन आमी लोकां उतर ते दिल्ली त्या भशेन आमी केलें. आणि तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका जर एक मॅजीक कशें जावन लोकूय डिस्पर्स जालो. ना लोक 100% डिस्पर्स जालो. लोक सांगना फुडें साहेब तुमी सांगलें आमी हें करता, आमी आमची ग्रिवेन्सी तुमचे मुखार घायला, मुखारलें तुमचें काम, कितें करपाचें तुमचें काम. आनी इवन तेतूंत तुमी आसले, तुमी बी सांगलें आनी तुमी लोकांक सांगलें की आमी पुलिशीक थोडो टायम दिवया, पळोवया पुलीस कितें करताले ते. पळय त्या दिसाक हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो, फ्रायडे 11:30 पळयलो, हय. जर तर ह्या मनशाक अरेस्ट करून डिटेन करून हाडिना जाल्यार थोड्यो वस्तू हाती भायर पडटल्यो. बट बिफोर दॅट ऑल्सो तुमी ते तेन्ना तुमी म्हाज्या ऑफिसांत होय. लोकां बरोबर तूंय आसलो, बाकीचे आमचे एक्टिव्हिस्ट आसले, सगळे आसले. तेन्ना तुमी लोकांक सांगलें लोकांनी पुलिशी आमी दिवया, टायम दिवया, पळया नंतर आमचे मुखाल्ली हें करया. त्या प्रमाणे आमी तुमी सांगलेल्या भशेन आमी कायद्या बसत्या भशेन केलें. कायद्या भायर कांय केलें, कायद्या बसत्या भशेन जालें आनी लोक हॅप्पी जालो की आमी पुलिसांनी आमी कितें मागिल्लें तें पुलिसांनी केलें. हे ह्या खातीर लोक थंड रावले आनी लोकांनी तो उतराचो मान दवरलो. हें आमचें गोंयकारपण. येस. आतां हें सगळें जालें म्हणटू ही हिस्ट्री जाली. काल सांग तुजी ही सगळी हिस्ट्री. आता फ्युचर कितें? वॉट इज युअर रोड मॅप? आता तुजें रिटायरमेंट आतां जालें न्हू. आता तूं रिटायर जावन तुका पुलीस ऑफिसर घरान बेश्टो बसूंक शकना. तो तुजे नेक्स्ट प्लॅनिंग म्हणजे हांव चिंता ते भाशेन जायते फावटी पुलीस ऑफिसर ते पॉलिटिक्सान येता, नाजाल्यार कोण NGO चलयता, सोशल वर्क ऑर एक्टिविजमान येता, असे पुलीस असतात आणि ते करपाकूय कारण आसता. तो ब्लॉक तूं चिंतलो की कितें? न्हू कशें आसा पळय, म्हाजो नेचर आसा तो लोकांक हेल्प करपाचो. सोशल वर्क पळय आसा न्हू तो आमचो चालूच उरतलो. कित्याक आतांच न्हू हांव जेन्ना भुरगेपणाक सावन जितले आमचे लोकांक सदांच म्हाजो नेचर आसा की ह्या लोकांक हेल्प करपाचो. जेन्ना आमी गांवांत धाकटे आसले तेन्ना जाणटे कोण आसता तेका आमी जेन्ना सायकल घेवन जर तूं की कॉलेजीक वयता आनी कोणी जाणटो मेळ्ळो तेका व्हरोन पावयलो, जावं आनी कितें कोणाक कितें जाणटेल्याक कितें जाय, हें आमचें पयलीं नेचर आमचो पयलींचोच. तो सोशल वर्क मागीर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी डिपार्टमेंटान येतरेच आमकां खरेंच लोकांक हेल्प करपाची मेळ्ळी. तेंकाय आमकां हें सोशल वर्क करपाची जावं कोणाक हें हेल्प करपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आनी आतां तो आमचो नेचर आसाच आनीक आमी केल्ले आसा. आमी सोशल वर्क हो तर पयलीं आसतलोच. एक ऑर्गनायज कितें करतलो तो एक करता तो आसतलोच आमचो. आतां दुसरें म्हणल्यार तुवें पुलीस ऑफिसर आतां 35 वर्सां तर तेतूं फिल्डां आसलो, अकस्मात घर बसप खूब जड वयतलो. पूण आतां थोडो टायम वयतरीच मागीर पळोवया कितें आसता तें. एक थोडोसो टायम वयतरीच आमी मागीर तेजेर विचार करपाचें, बाबा कितें करपाचें, मुखाल्लें आमी कितें करपाचें तें आमी त्या प्रमाणे मागीर करपाचें. थोडे जाण पयलेच चिंतून दवरतात न्ही. आतां तुज्या सारको ऑफिसर मे बी जायते फावटी प्रायवेट कंपनीज कॉर्पोरेट्स they sometimes employ senior officers as advisors in their corporate companies and all. तसले असता पोस्ट म्हणून एक. आणि ते तसलो अजूनही तर विचार कांय केलो ना. अजूनही सद्याक तुमकां सांगता तशें की तशी जाय जाण विचारता आमकां, साहेब तूं जॉयन जाता हें जाता. जाय जाण आमची कोण वेल विशर आसा तेमी विचारले आमकां, साहेब तूं जॉयन जाता. पूण सद्या अजून विचार केलो ना. कित्याक इतली फॅमिलीक विचारपा जाय, कितें करपाचें, कित्याक इतलो टायम इतलो वर्स आमी आमकां जाय तशें केलें म्हणून कित्याक फॅमिलीक हें ना. पूण आतां मुखाल्लो आतां हो टायम आसता तो रिटायरमेंट टायम, तेंकांय विचारपा जाय आनी मुखाल्लें कितें आसता तें पळोवपाचें कितें करपाचें. पूण सोशल वर्क आमचो हो चालू आसतलो. सोशल वर्क तें तुमी विचारता तशें पॉलिटिक्सांक हेका तेका म्हणटा तो मागीर. पूण सद्या तर कांय ना. सद्याक थोडे दीस पळोवपाचें आनी मुखाल्ली बसोन तर बेश्ट तर आयडल बसोंक शकना. कित्याक 35 वर्सां इतलें सकाळ फुडें उठोन वच यो आनी हें तें म्हणटरेच तितलो थोडोसो ब्रेक आनी उपरांत मागीर स्टार्ट करपाचें कितें आसता तें मुखाल्लें. बरें, यू मे नॉट कायद्या भायर सोडून आमी केन्ना कांयच केलें ना. आनी त्या खातीर आयज लोक तूं म्हाजो आज इंटरव्यू घेता, बिकॉज आमी जर कितें रॉंग केल्लें जाल्यार तूं इंटरव्यू घेयनासलो म्हाजी. बट आमी कायद्या धरून केलें. रॉंग केल्लें म्हणून 1-2 फावटी आमचें जालां. तुका लक्षान हाडना, तुका राग धरना काय. रॉंग म्हणजे कितें, म्हाका तुवें केपें भरपूर मारलेलो
म्हणजे तुवें म्हणजे लाठीचार्ज जाली. लाठीचार्ज जाल्लो. म्हाका पूण तो तुजे राग घेवन रावंक ना बिकॉज आय न्यू यू वर एक्टिंग एज द पोजिशन ऑफ अ पी.आय. सेकंड थिंग जाल्लें आमकां म्हाका उगडास आसा मडगांव 15 ऑगस्टाक 15 ऑगस्टाक चर्चिल आलेमा आयिल्लो आनी आमी ते गोड्याक आमी टायर घालून आशिल्ले. एक्ट कांय जावंक ना पूण म्हाका तुज्या सबऑर्डिनेट्सांनी म्हाका सारको लोकन धुकलून म्हाका व्हरोन डिटेन केल्लो. ना पळय तेन्ना पसून कशें आसा आमकां लॉ अँड ऑर्डर पयलीं तूं सांगता तशें आमकां लॉ अँड ऑर्डर पयलीं आसलो. तूं जेन्ना 15 ऑगस्ट हिंगाचे ते फंक्शनाचे ते थिंग कोणी येवन ते तूं गळ्याक बॉटल घालून आसा जावं टायर घालून तेका आमी लॉ अँड ऑर्डर फर्स्ट आमचे लॉ अँड ऑर्डर आमी हें करूंक शकना. बट दॅट इज ऑल्सो इन कायद्याची हे रावन आमी इंटरचेक करता. कायदो कसलो सर? सेक्शन 144 ना लेटर डिबेट 144. हांव आशिल्लो 100 मेत्र पयस आनी हांव एकटोच आशिल्लो. सो पळय तुवें म्हाका दिसलें ते कायद्यान बसूंक ना. न्हू कांय ना कशें आसा पळय तूं सांगता तें बरें आसा. थिंग जर तूं आतां येदे व्हडले आतां आमचे भारताचे इंडिपेंडन्स डेची जावं फंक्शन चालू आसा आनी एकटो 100 मिटराचेर पसून कोण एक जर येवन उबो आसा आनी थिंग जर तूं कितें तेणें थिंग रावन जर तूं कितें जर तूं स्लोगन दिलें जाल्यार तें फंक्शन पाड जावंक शकता. आमकां प्रिकॉशनरी मेजर्स आमकां घेवचेच पडटा. प्रिकॉशनरी फाल्यां जर तुवें जर थिंग रावन त्या टायमार जर तूं भाशण स्लोगन दिवपाक स्टार्ट केल्लें कसलेंय जावं दिता तूं जर त्या गळ्याक घालून आसलो की तुगेलें हें आसलें की जें पोल्युशन तेजेर आसलें तुजें सेल्फूय नासलें की तूं प्लास्टीक इट वॉज सिंबॉलीक. बट तें कितें आसा बट एज ए पुलीस ऑफिसर आमी तें लायटली घेवंक शकना. कित्याक तूं लागीं आसलो थिंग जर तूं एक स्लोगन जर दिल्लो जाल्यार फंक्शन पाड जावंक शकतालें आनी तेन्ना पुलीस कितें करताले त्या खातीर तुका प्रिकॉशनरी मेजर म्हण तेन्नाच तुका थिंगा आमी म्हाका राग ना रे. राग न्हू तेन्नाच तुका आमी थिंगसान काडून पुलीस स्टेशनार हाडलो. बाबा तूं थिंग हें करनाका हे हो आमचो एम आसलो बाकी एम कांय नासलो. आनी केपेंचे म्हाका उगडास कर ती लाठीचार्ज कित्याक करची पडली? म्हाका केपें म्हाका खबर आसा. ही पळय ही लाठीचार्ज आमची. न्हू केपें म्हाका खबर आसा. पळय केपें तेन्ना तुका हांव वळखय म्हणना जनरल कोणाक जेन्ना तुका सांगता तें म्हाका तरी हांव सांगता एक दीस केपें सान तुमकां त्या दीस लाठीचार्ज करपाक कारण आसा म्हणल्यार जेन्ना तुमी एक दीस थिंग मायनीर गेले मायनीर भितर वचोन तुमी वचोन थिंगा तुमी फोटो काडले मायनींग ऑपरेशन बंद करपाक सोदपाक लागले आनी कोण तुजे बरोबर बाकीचे तेन्ना तो सेबी रॉड्रिगीस आसलो बाकीचे लोक आसले तुजे बरोबर बाकीचे एक्टिविस्ट आसले ते तुमी पयलीं मायनीर भितर गेले आनी फोटो काडपाक लागले जावं मायनींग ऑपरेशन ट्रक हाडपाक लागले. चड हें कशें आसा तुमकां जर खंयच्याय जर मायनींग आसा ती कोणाची मायन परमिशन घेवन तेणें स्टार्ट केलां जाल्यार तुमकां थंय वचोन जर तूं मायनींग ऑपरेशन बंद करता तो जर आमकां सांगता जेन्ना आमी लॉ अँड ऑर्डर एजन्सी आसा ते ओगी वचूंक शकनाय. त्या प्रमाणे वचोन थिंग पावतरी म्हाका तर याद आसा आतां हें केन्ना समवेर इन 2008 2007-8 8-9 हांव जाणा 8-9 तेन्ना जर तूं लॉ अँड ऑर्डर एजन्सिया वगैरे रावंक शकना तेन्ना वचोन तुमकां आमी सांगलें तुमी विदावट परमिशन तुमी भितर येवंक शकना. तुमचे जर तूं कितें तर तुमकां कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी ओनराची मायन वॉट एवर कोण मॅनेजर आसलो तेजी परमिशन घेवपाचें. परमिशन तुमी घेयनासतना येयले त्या खातीर मॅनेजरान आमकां कंप्लेन दिली आनी आमी इमिजिएटली गेले तुमचे डायलॉग स्टार्ट केलो ते तुमी आयकोपाक तयार ना सर. बरें आसा तें जालें पूण उलोवया आमी लेट द पीपल नो दीस हिस्ट्री 2008 मेन प्रॉब्लेम जाल्लें केन्ना तांकां परमिशन आसता सुमार 60 टन उबारपाचें ते ट्रक ओवरलोड करून 12-14 टन व्हरताले आमी ते हाडायल्ले ट्रक. पूण तें कशें आसा ते पासून कितें आसा ऑथॉरिटी आसा तुमकां मेन म्हाका तर याद आसा तुमी भितर गेल्ले भितर गेल्ले मागीर त्या दीस सांगता तुका तुमी भितर गेल्ले भितर सावन वयतरीत ताणें मागीर कंप्लेन दिली आमकां अशें अशें चल्लां म्हणून. मागीर तेन्ना हांव PI म्हणून केपें इंचार्ज आसलो गेलो तुमकां सांगलें भायर सरा म्हणून तुमी आयकन जालें मागीर आयकन जातरीर तुमकां आमी पयलीं तेन्ना उबारून गाडयांक आयले गाडयांक घालता थोडे आयकन जाले तेन्ना मागीर तेन्ना तुमी तुमचे भितर हांव म्हणना तूं म्हणना बाकीचे कोण आसता पुलिसांचेर फातर मारपाक लागले तेन्ना मागीर तें आमकां थोडो आमी कशें आसता तें करचें पडलें. कित्याक जेन्ना जर तूं
ते परमिशन नासतना गेले जाल्यार ते बी रावताले ओगी रावचे न्हय न्हू त्या खातीर आमकां कंप्लेन दिली आनी अशें न्हू वच ऑल इज वेल दॅट्स एंड्स वेल ओके तुझ्या जिवितान वॉट इज द मोस्ट मेमोरेबल इव्हेंट जो तुझ्या लक्षात ना बरें केलें अशें आनी मोस्ट मेमोरेबल डिसअपॉइंटिंग इव्हेंट which you feel that should have never happened in your हे दोनच असतो मेन म्हणल्यार तुका सांगता हांव पळय आमी इतले वर्सां जेन्ना हें आसा भरपूर केसी रेजिस्टर केल्यो जावं लॉ अँड ऑर्डर केलो सगळे केले बट एक म्हाजी सारकी मेमोरेबल म्हणली सारकी एक 2011 एक भुरग्याचो किडनॅपिंग इन्सिडेंट जाल्लो किडनॅपिंग जाल्लें आनी तेन्ना किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम त्या भुरग्याची किडनॅप करून तेगे पेरंट्सा कडेन एक्स्ट्रा पयशे मागले एक्स्ट्रॉशन करपा लागून पयशे मागले 20 लाख मागले ते आमी सगळ्यांनी म्हाजी स्टाफ बाकीचे म्हाजे कलीग ऑफिसर सगळ्यांनी आनी सिनियर आमी सगळ्यांनी मागीर तेतून हें घालून आमी तेन्ना पाटलाग करून आमी फोंडी तांकां आमकां इन्फॉर्मेशन जाल्यार फोंडी ते पावले म्हणटे फोंडी तेंच्या फाटल्यान पावले आमी तांकां चॅक केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो भुरगो त्या गाडयांत आसा म्हूण त्या गाडयां भुरग्यां आमी मर्डरच कितल्यो केल्यो बट ह्यो भुरगो आसा म्हणनाका आमी तेजेर चेस करून ते आयकन जालें रावन जालें मागीर फायरींग स्टार्ट केली फायरींग करतले टायर पंचर बिंचर करून जातले तेका आमी एलोंग विथ बाकीच्या ऑफिसरां भितर आमी तेका त्या भुरग्याक सही सलामत आमी तेका रेस्क्यू केलो आनी हाडून ती केस जाली तेजी आवय बापूय तेजी सगळे रिस्पेक्टेड फॅमिली सगळे तांकां हाडून तेका मागीर आमी आवय बापायचे सुवाधीन केलो आनी मागीर जे पळय किडनॅपर आसले तांकां आमी तेंचेर केस रेजिस्टर करून आमी बरें इन्वेस्टिगेशन करून हांवेंच केलें इन्वेस्टिगेशन करून केस चार्जशीट केली कोर्टाक गेली कोर्टाक तेका ट्रायल कोर्टाक कन्विक्शन दिलें लायफ इम्प्रिजनमेंट पडलें दोग जाणांक तांकां दोग जाण आसले दोगांक लायफ इम्प्रिजन पडलें जेन्ना तेजे उपरांत ते गेले हायकोर्टाक गेले हायकोर्टाक मागीर कन्विक्शन जे पळय आसलें ते अपील केलें देन दे वेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेम लायफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ते जेन्ना अशें जर दिसता की लास्ट सारके भारताचे सर्वांत सगळ्याच्या उंचली कोर्टा पसून आमचे ते तेजें कन्विक्शन अपील जालें इतली आनी सुखाच जर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसना की म्हाका एक जालें हांवें त्या भुरग्याक न्याय दिलो आनी ते पळय कोण किडनॅपर आसले तांकां आजुनूय पसून त्या भितर आसा हो सगळ्यांच्या की तुका म्हाजो तर दिसता की सर मेमोरेबल आनी सारको हेजूय इन्सिडेंट सारको आनी तुवें सांगला आतां दुसरो कितें जावपा नाका आसलें डिसअपॉइंटेड जेन्ना तें कशें आसता जेन्ना एक आमकां पुलिसींग म्हणटा चॅलेंज आयज एक कंप्लीट जालें आयज एक चॅलेंज येयली फाल्यां दुसरें चॅलेंजीस म्हणजे चालूच आसता ते केन्ना काबार जायना अशी हें ना की इन्सिडेंट असो की जावपा नाका आसलें काय ना असो स्पेसिफीक असो खिंच ना आतां आमी जेन्ना कितें जाता जेन्ना कितें जाली आनी केस जाली आनी जर ती एक सेन्सिटीव केस जर तूं डिटेक्ट जायना बेगीन जायना तेन्ना ती वायट दिसता कित्याक आनी ती अशी जालां ना पुलीस कांय करूं शकना जायना कितें मेशनरी आमकां तेन्ना खूब वायट दिसता असले बट स्पेसिफीक असो इन्सिडेंट ना कितें की जावपा नाका तो जालो अशें आमच्या हातीन कितें वायट गेलें अशें ना पूण मेन म्हणल्यार असले केसी जातरेच तेन्ना डिटेक्ट जायना तेन्ना खूब वायट दिसता की पब्लीक आमचे कितें आशेन पळयता मिडिया पळयता सगळे पळयता तुमी सारकी एक्टिविस्ट म्हणटा अशी जाल्यार न्ही एक केस आमची सिद्धी नायकाक लागून भरपूर झगडले आमी सिद्धी नायकाची केस अजून ती तडीक सारकी लागोंक ना ती अजून ओपनूच उरल्या क्रायम ब्रांचान गेली ती लास्टाक तशें आमी डिसअपॉयंट जाता न्ही सर तुमी डिसअपॉयंट जाता ओके तुमी तुमच्या वाटेन तुमी दाखयता तितलें जालें फायनल बट देर आर सर्टन थिंग्स आमी आशा धरून रावतात तेंय गोंयकारूच आमची चली आसली तशें आतां हें इतलें करता आसतना तुका आनीक एक प्रश्न येयलो तुका अशी भिरांत दिसना तुका हे असं तूं किडनॅपिंग दुसऱ्यांच्या भुरग्यांचेच करता तुका अशें किडनॅप करपाक तुजे चलो एकलोच वन एंड ओन्ली सन म्हणजे तुज्या मिसेसाचो तुजेर दबाव आसना ते भानगड आमी एक फावटी ते युनिफॉर्म घालतरेच
युनिफॉर्म घालतले तसो कोण भिरांत तशें कांय ना, मुखार कितें जातलें बितलें तें कांय पडलेंच ना. आमकां तें पयलीं सद्याक वॉटेवर कितें आसा तें करपाचें आनी भिरांत तशें हांवें तर केन्ना चिंतलेंच ना. तो आमी अशें केल्यार तशें जातलें तें आमी एक फावट युनिफॉर्म घाले म्हणटकीर कितें मॅक्झिमम पळय कितें करूंक जाय तें करपाक जाय. ना, तुका धमकी बा येयल्या काय म्हणटा तसली म्हाका अजुनूय तर कोणाची कशी येयली ना की तसली म्हाका तर येयली ना. म्हाका आनी कोणा सांगलें बिलें म्हाका खबर ना. व्हेरी गुड. बट आमी एवरीथींग कितें आसा एज पर लॉ सोडून कांयच केलें ना म्हाजे कोतान तर. कितें आसा कोण गुंडलसां चड करता तांकां धमकी येता आसतली. म्हाका खबर ना गुंडलसां करूंक ना म्हणून तुका धमकी कोणा येयली. येयली ना ती म्हाका खबर ना. बट म्हाका तर येयली ना आनी हांवें तर तें भिरांतेन केन्ना अशें जाल्यार तशें जातलें ना. आमी सगळें कितें आसा सारकी आनी ट्रान्सपरंट सगळें आसा तें ट्रान्सपरंट तशी हें कांय ना केन्ना. एनी हाव ऑन दीस लास्ट नोट सराक तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी एक तुका मेसेज आनी संदेश दिता. ते जायती एजिटेशनां प्रोटेस्ट हांव विल लूक एट यू फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू एज एन एक्टिविस्ट, एज अ सोशल वर्कर. जायते फावटी तुजेशी मॅटर पासून घेवन येयले आमी. तुवें जाता ते भाशेन एमिकलेबली सॉल्व केलें. आनी आयज सावथाचे एटलिस्ट हांव जाणा जायते एक्टिविस्ट तुजे कडेन इंटरॅक्ट जाले, थोड्यांनी व्हिडियोय काडले पयले. तुका सदांच शाबासकी दिल्या तेणी. नॉर्मली एक्टिविस्टाक आनी पुलिसेक आनी एसपीक पडना, पूण यू आर वन पर्सन हू हॅव चेंज द डायनॅमिक्स. सो देव बरें करूं सर तुका. थँक्यू व्हेरी मच once again. Thank you. Thank you Thank you. for being the first person to give this interview Thank you. soon after your retirement. Thank you. Thank you, sir. Okay. Dev Bharat.